पुनवया देवा unia soya rupang floya duka punipa hota bukti pona duka bundita mojahin hoke kaharis sahar keskalte zata tuj mukai tuche no torus kahalu soglos viru veta chiumoso hanga susudi tuka porion saspun sakun sapornai tuce utorma aikum kahasan mocha bawati satan tuwe devacha puta sanglatitle katrin sot mata sudus sotace putor ace udi kites corena. लिपून रावलेल्या देवा उद्याच्या रुपान लिपलोल्या जेजू ह्या वेळार आमचे मुखार तूं आसा. लिपून रावलेल्या देवा आमकां सगल्यांक भेट करूंक ह्याच पवित्र संस्कारान तूं आजीत जालें. लिपून रावलेल्या देवा आमच्या जिवितान आमकां समजून घेवंक आमकां सगल्यांक मानून घेवंक आमकां तुजे दोश शोध दिवंक तूं ह्या वेळार आयलें. लिपून रावलेल्या देवा ह्या वेळार आमी दिनवाशी आमचे मुखार तूं आयलाय. आमकां सांगात दिवंक हो वेळ सारूंक आमचे प्रश्न आयकूंक आमचे कुशालकायेन वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक माई मोगान बरोवंक तूं जेजू आयलाय. आमची सगलीं मोना आमचे आवडे आमची चिंतनां तुजे मुखार दवरता आनी किरीत भाशेन आमची तकली मान बागोवन तुका सोम्या आमच्या सरोंडाराक आमच्या जीवदाताराक आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. सगळीं म्हणया नमस्कार तुका करता मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका आमी करता सोप्या. काय बरो दीस तुवें आमकां आयचो दिल्लो. ह्या दिसाचो वेळ आमी बरे तरेन सारूंक आमच्या बऱ्याक आमच्या जिवितान मेवतल्या सगल्या घडण्यांक आकार दिवंक आमी प्रयत्न करूंक तुवें आमकां नवो दीस दिलो. तुका आमी दिनवाशी. We thank you, Lord, for this beautiful day that you gave us. Every day
is a gift of your love. You give us a day filled with lot of blessings, a day to know ourselves better, a day to understand you better, a day to proclaim you better. किरीत आमी तुका दिनवाशी सोया ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर, हे घडये खातीर. परतून एकदां सोया आमी तुका दिनवाशी मोरान म्हणटा. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. व्हडल्यान म्हणया. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. दिनवास तुका बापा, जो पूत तुवें आमकां दिलोय. दिनवास तुका जेसू, पवित्र आत्मो आनी ताची देणी तुवें आमकां फावो केली. आर्गां आनी महिमा तुका पवित्र आत्म्या, कित्याक तूं आमकां दिसपोटी सुचयताय आनी तुज्या बरेपणान आमकां भरताय. भोव पवित्र तुवें आमी तुजे मुखार आयल्या. कितें दिनवाशी कारजान तुजें बरेपण कशें म्हूण आमी मेजतले, तुजो मोग कसो म्हूण आमी नियळटले. स्वर्ग आनी संवसार तुवें आमकां दिला. ही तुजी नवलां सोम्या. सुर्या चंद्र आमचे भितर उपजता तितलें तुजे देणे कशें आमकां येता. आमी तुजी बरेपणां मेजूंक जायना सोम्या. तूं आमकां बरीत आसाय. आमचें जिवीत तूं मांडून व्हरताय. आमकां तूं सांडिनाय. तूंच सायबा आमचो आसरो. दिताय तूं आमकां कृपा, दिताय तूं आमकां देणी, दिता तूं आमकां जागृताय, दिता तूं आमकां सुरक्षा, दिता तूं आमकां सगळें बरेपण. हाका लागून गायन करून आमी म्हणटा. तुजी बरेपणां कुशिया तेल्या, तुजो निर्मळ कसो मेजतल्या. तुजे तुटवी मोहिमा कशी बरयतल्या. तुजे उपकार दोन्या कशे बाळगतल्या. सगळीं म्हणया. सुख आनी संवसार ही तुजी नवलां. चोद आनी सुर्या उजवाडाची गोंद्या.
हात उभारून म्हणूया. तुझी बोहे बोला कुशिया तुझ्या उपकार दुनिया गोशे Tuci potvi borba Roshi potorteja Tuce uvka dunia Goshe batorteja सगळी बसूया आणि जेजूची आमची नदर करूया. आमचो सोमी आमचे हात उबारून धरूया आणि जेजूचेर आमची नदर धरूया. काय मागचे न्हय पूण उपकारी कारसान ताका पळोवया. सोमी आमचो गवडी पांचवो चोरो मेळटा तुय तो आमकां व्हरता. सोमी म्हजो गवडी कांयच म्हाका उणें ना. होच सोमी आमच्या जिवितांत आमकां सगळें बरेंपण दिता. होच सोमी आमच्या जिवितांत वायट आसा तें पयसारता. झुजा मोडां भुंयकाम वादळ मोडां आमच्या जिवितांत येता तेन्ना सोमी आमकां राखता. सोमी आमचो गवडी जाल्यार आमी ताच्यो शेळयो. ह्या सोम्याशी आमी येवंक गरज. आमकां जेन्ना वायट वसता आमच्या जिवितांत वायट येता आमच्या जिवितांत वादळ मोडां येतात तेन्ना सोमी आमकां पावता. आमी जेन्ना निराशी जाता प्रश्नाक सांपडटा प्रश्नाक आमी पडटा तेन्ना सोमी म्हाका पावता. कांयच आमकां उणें ना. ताचो आसरो आमी सोदुया. थोडो वेळ उगी रावया. सोम्याक पळोवया. सोमी Oso kauri Karisma kaurena Somi oso kauri Karisma kaurena बोलतून एकदा Somi oso kauri Karisma kaurena Somi oso kauri Karisma kaurena Faccio solo pendato Somi magari sottita Rashan di tolutasu Somi magapolota Faccio solo pendato Somi magari sottita
प्रशक्ति तोडूकातो सोमी म्हाका पोवता सगळीं म्हणया सोमी म्हजो गवळी व्हडल्यान कांयच म्हाका उरना सोमी जेसू ह्या वेळार आमची मागणी आयकूंक आसा व्हडल्या ताळ्यान आमची मागणी देवा आमकां दवरया चोत्रायदोरचे आमी व्हडल्यान आमची मागणी दवरया कित्याक सगळीं आमच्या मागण्या बरोबर ही मागणी दवरतली मोगळा बापा हो वेळ तुवें आमकां दिलो देखून आमी तुका दिलो आसता 9 दिसांची तयारी ओत्मीक वाटेन आमची तयारी जावंक आमकां तूं आदार दिताय देवाचें उतर ताची मोडणी ताची समजुणी आमच्या काळजांत तूं घालताय उदीक आमी समजूंक जिवीत आमचें न्हवसरूंक उदीक आमच्या जिवितांत बरेंपण आसा तें आपणावंक तुजी कृपा आमकां मागता व्हडल्या ताळ्यान आमची मागणी आमी दवरुया आयच्या दिसा पासून तुका आर्गान दिनवास दिता ही संदी तूं आमकां फावो करता म्हण बायोन फ्रांसीस शावेराच्या नव्यानान वांटो घेतना ताची देख घेवन आमचें जिवीत आमी न्हवसरूंक तुजो आदार आमकां फावो कर
Lord Jesus, I thank you for the gift of all the little children in our parish. Thank you for the joy that we experience through their laughter, through their games. Lord, help them to grow in your grace, to become good Catholics who fall in love with you every day. Tohle kardinál, bispa pastor, tohle padri pastor, berpikir pastor. Mereka punya poin transmedik berpikir आणि त्यांचे विसा पुरे प्रकार mereka ada di berpikir pastor. आमकां सांगात दितलो जेसू आमचे प्रोश्ट आमचे आडकोड्यो जिवितान येतले आटे बिटे तो सगळे मानून घेता आमकां तो सुटावे करून दिता ते वेळार उगडास करता इस्रायल आनी पालेस्तीनाचे मदें जे झूज आनी सुरू केला कितलोच लोक मरून गेला सोम्या हांच्या काळजांत शांती तुगा तुवें शांती वचूंक आमी मागता युक्रेन आनी रशिया हांचे मदें जे झूज पेटला निरपराधी मनीस जे मरून वतात तांचे फुडारी तांकां शांतीचे मोल दी आमचेच देशांत मणिपुरांत अजून शांती ना जेसू तूं आमचो जीव प्राण आमी तुजी पोरजां जाल्यार तूं आमकां राखता आमी तुका किरीत दिन वाचता आमच्या गोंयांत चड व्हड जाता खरी पूण जायते फावटी गोंयच्या सायबावदेशी आमकां शांती मेळटा आमकां तो राखता जेसू तुज्याच बोडान तुजोच पाटलाव करतलो वो तुजो भोग आमकां तुज्या पावलांनी चलूंक दिसपोटी जागयता शेवटाक ही आमची रीत सोंपयतना आमी किरीत भाशेन गायन करया तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तुझ्या जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसो जिणे मोचे तुझे नाशा बिना भरोसा तुझ्या हातान जीव famoso, tus mozo aso, moche, tu cili, nasha dina borroso, Gesù tu mochivo, oh.
जिविताचो दारूक तूं वखदांचो तूं सोलोनेचो Jesu tूं obrót जिविताचो दारूक वखदांचो tूं सोलोनेचो Tus mozo rasa Urpagaku upotwata Devi civitan buta Patki yosni tu culita Tus mozo rasa Urpagaku upotwata Devi civitan buta Jesu tu pochimo obrót jiwitaco daruk tu woktemyaco kubur suhuneco Bapa Surgawiya, Tuji Buddhiya Tazaya, Lekas Mona, Lekas Gaza, Tuji Bukari, Lekas Mona, Lekas Gaza, Tuji अंडरबोर्ड सांबाळटा होली फॅमिली समुदाय नाकेली आज आमचे मदीं आसा फादर दानियल पेरेरा पादवीगार फातोर्डा से आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्चांतलो तशेंच सिमनारीन तो सिस्टमॅटीक थिओलॉजी भुरग्यांक शिकयता कितें भाशेन फादर तुका आमचे फिरगोचेन माई मोगाचो येवकार तुजेर आनी तुज्या वावराचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी आज देवाचे उतराची मोडणी तूं आमकां दितलो देखून आदीस फुडें तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा तुमकां देव बरें करूं फादर बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भावा भयणींनो आयज नोवेनाचो 5वो दीस जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमकां सुबाम जिवीत दिवंक आयलो आयज पासून विचित्र तरेन अदीक करून आपले कृपेन आपल्या उतरान आनी संस्कारांनी आमकां जिवीत वाडीत आसा देवी काकूट आनी कृपा आमचेर घोशघोशीत ओतोवन आमी नवसोदेची वाट चलूंक जेजू उलो मारता बागिवोन फ्रांसीस शावियरान देवाचो कृपेचो हात आपल्या जिवितांत अणभवलो आनी आपलें जिवीत नवसोडलें नवसोडलेल्या जिविताची देख आनी गोवाय नोवेनाचो 5वो दीस सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेना परबेचो सेवाधर्म 21 बागिवोन फ्रांसीस शावेर धिरान आनी काळजीदारपणान सगळ्या आव्हानां आडकोडींनी मोदें आमकां जालो
बागिवोन फ्रांसीस शावेराची विनवणीन जेजून केलें तशें नवसोडणी हाडपी आनी जिवीत दिवपी पाटलावदारां आमी जावंक ह्या मिसान कृपा मागुया. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी वाटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करुया. आनी सगलीं बापाची काकलो तिकुलो करून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनात चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो बोबड प्रात. ह्या पासत बघ्यांती सुदांचक वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. मोगार बापा तूं moi पासान फावो करताय ते आत्मिको कदोदीक आमकां लाभच्या कदकदी दोत्रेकांनी पवित्र रितीचो आमी फुड काडचो म्हूण तुजी कुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी जिवितान नवसरणी घेवन उर्बेवून तुज्या पुताचे गोवाय आमकां खोर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता खरो आनी जिवो देव सासणाच्या सासणा. दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुलीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांच्या सांगाताक तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्ताजारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पिवचे खातीर नाबुकदनेझरान ताच्या बापायन जेरुसालेमच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोलीं ती भांगराची आनी रुप्याची आयदनां हाडूंक लायलीं. जेरुसालेमच्या देव मंदिराची पवित्रस्थानांतलीं लुटून हाडलोलीं भांगराची आयदनां घेवन राजा ताचे सरदार ताच्यो पोतींनी आनी उपपोतींनी सोरो पियेलीं. तीं सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगराची, रुप्याची, पितुलाची, लोखंडाची, लाकडाची आनी फातराच्या देवाक तांणी वाखाणलो. ओचित एक मनशाचो हाताचीं बोटां दिश्टी पडलीं आनी न्हीद दिव्यास्थाना फाटल्यान राजमहलाच्या गोऱ्याच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा दवफूल जालो आनी हुस्क्या बोरी चिंतनांनी बुडलो. ताच्या पेंटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुड्यान दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुदांतान जुद्यो निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं म्हूण भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सोवें आसा म्हूण हांवें आयकलां.
आनी तुजी बूद आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या सपनाचो ओर सांगूंक आनी प्रोश सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचचें जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त न्हेसयतलों आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सोळपळी घातलो आनी राजान तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुज्या इनामाक दुसऱ्यांक दी. ती घेयनासतना हांव राजाक बरोवंक वाचूंक दाखयतलों आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलों. स्वर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली. ताची मंदिराची आयदनां तुवें तुज्या मुखार काडलेलीं आनी तीं आयदनांनी तुजे सरदार तुज्यो पोतींनी आनी उपपोतींनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कान समजना तीं भांगाराची आनी रुप्याची, पितुलाची आनी लोखंडाची, लाकडाची आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणलाय. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जांचे सावधीन तुजे वांटो आसात ते देवाक तूं मोहिमा दिवंक नाय. हेच पासत ताणें हो हात धाडला आनी हाच्या हातान तीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलीं आसात तें हें: मेने मेने तेंकाल आनी पारसीन. हे उतरांचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राजाचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावयल्या. तेंकाल म्हणजे तुका तागड्यान घालून जोखला आनी तुज्या वजनांत उणाव आसा. पारशीन म्हणजे तुज्या राजाचे दोशीन करूंक मिदाना आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. परतून म्हणया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. सूर्य आनी चंद्रिमा परस्पराक वखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. मळबेलाचे नखेत्रांनो परस्पराक वखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. पावसा पावसा धवा धवा परस्पराक वखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. वाऱ्या वाऱ्या पणव्या झपट्या परस्पराक वखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. उज्या उज्या धगा धगा परस्पराक वखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. हिनवा हिनवा गोरमे गोरमे परस्पराक वखाणात. ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. जबाब: ताका मोहिमा दियात, मान दियात, सासनाच्या सासनाक. उद्गार. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकुट दितलो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
लुका परमुडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, पूण हे सोगले जावचे आदी म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकुणीन घालून राजां आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाडो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटोच कसलो परतीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरी दायरी, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितली आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतली आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेश करतली. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे थिराये उदेशी तुमी तुमचे जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो, भाग्योन फ्रांसीस शावेराचे देखीन जिविताची नवसरणी करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक एक धाकली काणी आमकां आदाराची जावंक शकता. एक उंदीर आसलो खंय आनी उंदराक ताणें माजर पळयलें आनी माजराची ताका भिरांत दिसली आनी हो उंदीर एका कोनशाक कुडकुडूंक लागलो आनी ताणें देवाक उलो केलो, देवा म्हाका पाव. देवाचो उलो खंय ताका आवाज आयलो आनी म्हणलें, उंदरा कितें जालें? आनी उंदीर म्हणूंक लागलो, सायबा म्हाका ह्या माजराची भिरांत दिसता, म्हाका माजर कर. आनी देवान म्हणलें, तुजें सवें जावं. हो उंदीर खंय ते घडयेर माजर जालें. माजर जातच खंय थोडो तेंप जाल्या उपरांत, कांय दिसा उपरांत हो उंदीर माजर जाल्ले कोनशाक बसून उदीक आनीक कांपूंक लागलें, कुडकुडटालें. देवान म्हणलें खंय ताका, कितें जालें? आनी हो उंदीर माजर जाल्ले ते म्हणूंक लागलो, सायबा म्हाका सुण्याची भिरांत दिसता, म्हाका सुणें कर, म्हाका सुण्याची थारे भिरांत दिसता. आनी देवान म्हणलें, बरें तूं सुणें जाव. आनी हे माजर, जे उंदीर आसलेलो माजर जाल्ले ते सुणें जालें. कांय दिसा उपरांत खंय कोनशाक बसून हें सुणें जाल्लें माजर खंय कांपूंक लागलें, अदीक चड कांपूंक लागलें. आनी तेन्ना खंय देवान म्हणलें, कितें जालें आतां? ते म्हणूंक लागलो, खंय सुणो, हांव पयर भायर रानांत गेल्लो, थंयसर म्हाका वाग दिश्टी पडलो, म्हाका त्या वागाची भिरांत दिसता, म्हाका वाग कर. देवान म्हणलें, खंय सुण्या परत तूं उंदीर जाव. हांवें ताका उंदीर केलो खंय. आनी उंदीर म्हणूंक लागलो, सायबा तुवें म्हाका परत उंदीर कित्याक केलोय? आनी देवान म्हणलें खंय ताका, उंदरा तुका माजराची भिरांत दिसताली देखून हांवें तुका माजर केलें, माजर जालें तुका भिरांत दिसूंक लागली, सुण्याची हांवें तुका सुणें केलें, आनी आतां तुका वागाची भिरांत दिसता. तुजें काळीज अजून उंदराचें तें उंदराचेंच आसा. तुवें रुपां जायतीं घेतलीं पूण तुजें काळीज तुवें आजून बदलूंक ना. तुजें काळीज आजून उंदराचें आसा, तेका लागून आजून तूं भियोंत आसाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी इगोर्जेंत येता, चाली रिती पाळटा, आमचो धर्म आमी पाळटा, सांबाळटा, पूण आमच्या काळजांची नवसरणी जाल्या काय? इफ युअर रिलीजन डज नॉट चेंज यू, प्लीज चेंज युअर रिलीजन. सगल्या धर्माचो शेवट म्हणल्यार
मोगाच्या भाव भयणांनो, जिविताची नवसरणी जावन आसा. जरी तर जिविताची नवसरणी ना, धर्म पाडून चाली रिती पाडून कसलोच फायदो ना. जेजू ह्या संवसारांत आयलो आनी जेजून आपणाचें मुणयारपण एका जुदेव धर्मांसान सुरू केले खरे, पूण वेगवेगळ्या धर्म चाली रितीच्या भावा भयणां मदें आपणाचें मुणयारपण केलें. आनी ताचो हेतू एकूच आसलेलो, जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात. जिवीत बदलण्याचे शुभ वर्तमान ताणें परगट केले. ही प्रोक्लेम द गुड न्यूज of the arrival of the kingdom of God. He proclaimed the good news of metanoia, newness of life, renewal of life. आणि ह्याच खातीर आमी पळयता तो आख्या आपणाच्या मुणयारपणान, समाजीक मुणयारपण कितलेच पावटी तोंडाक तोंड जाता फारिसेवां कडेन, सादुसी कडेन. कित्याक पासत सादुकी कडेन कित्याक पासत? कित्याक ते जिविताची नवसरणी पाटी दवरतालेत, पूण धर्माची चाल रीत वयर दवरतालेच देखून. मोगच्या बाबा भयणींनो, आमच्या सगळ्या धर्माचो आनी देवाक सोदतेल्या आमच्या ह्या प्रयत्नाचो शेवट म्हणल्यार नवें काळीज, नवें मन आनी नवी जिवितान दिशा. जेजू आपणाच्या जिविताच्या प्रवचनांत कितलेच पावटी जिविताचे नवसरणेची खबर करता. ताणें कितल्योश्योच वपारी आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात, जुयसर जेजू ओदीक आनी ओदीक जिविताची नवसरणी गरजेची हाचेर लक्ष घालता. एक ताची चड फांकी म्हणटात ती बऱ्या सामारितानाची वपार आमी जाणा. कशे भाशेन याज्ञीक लेवीत धर्माचे मुखेली ते वाटेन वेता आसतना जखमी जाल्ल्या ह्या भावाक पळयतात, पूण ताचे सवे देवाचे आसने पडोवंक ते विसरतात. ताचे सवे ही नवेपण धर्माचे पडोवंक ते आशेतात. ताचे सवे जो धर्म जी भक्ती ते देव तेंपलान समरंभतात ती तांच्यांनी आतां ह्याच वेळार आपणाच्या जिवितान समरंभूंक जाता म्हूण ते विसरतात. आनी जो मनीस देव धर्म नासलेलो म्हूण समजता तो सामारितान तेवदान वेता तो धर्माकून उचली वस्त त्या मनशा सवे करता म्हूण जेजू आमकां सांगता. मोगोशा बाबा भयणींनो, आज आमकां बो करून कातोलीक बाबार सांबाळटल्यांक आमच्या जिविताची नवसरणी एकदम गरजेची. ना तर 12 म्हयन्यांक आमी 13 फेस्तां करता, पूण जिविताची नवसरणी मातूय ना. आमचें जिवीत त्या व्हड्या भाशेन जाता. आमी आलतोडीचे पोलतोडी, पोलतोडीचे आलतोडी येता आनी व्हड्याचे पोंदचे ओले ते ओलेच. आमी इगोर्जेनसान घरा आनी घरासान इगोर्जेन देता. पूण मोगच्या भाव भयणांनो, आमचें जिवीत आसा तशेंच. जरी तर ह्या सगळ्या परबांचो, सगळ्या नोवेनांचो, सगळ्या आमचे भक्तीचो मोगच्या भाव भयणांनो फोड कसो एकल्यान पर्यंत तरी आमच्या जिवितान मोगच्या भाव भयणांनो जिविताची नवसरणी केली जाल्यार काय बरे फळादीक जाते. म्हजे इगोर्जेन ह्या वर्सा नोवेनाच्या दिसांनी आमी एक आत्मीक एक्सरसायज करूंक प्रयत्न केले. भेटवणेच्या वेळार आमी थंयसर एक बॉक्स दवरलें आनी आमी म्हणलें लोकांक की ह्या वर्सा मारयेचे मजतीन म्हज्या जिवितांतलो एक तरी अवगूण हांव म्हज्या जिवितांतलो काडूंक सोदतलो. हाचेर तुवें वचून त्या बॉक्सान ती चीट घालची. भाव भयणांनो, ते परबे समयार एक वस्तोरी आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर 9 दीस हांवें एकूच घातलेले की हांव म्हज्या दुस्मानांक, म्हज्या शेजान्नीक बक्षितली म्हणून. आनी फेस्ता दीस ती म्हाका सांगूंक लागली सांजेच्या वेळार, फादर आयज मीस जाल्या उपरांत हांव वचून तिका विश केली आनी तिका वेंग मारून हांवें बक्षिली. काय बरो फोड परबे समयार. जरी तर मोगच्या भाव भयणांनो फेस्तां परबांक आमच्या धर्मांक लागून आमचे मदें तीर फाटे जातात, आमचे मदें गैरसमज जातात, आमची दुस्मानकाय वाडटा, जाल्यार आमची नवसरणी जावंक ना. 3 कारणां आसात ज्या पासत आमच्या जिवितान नवसरणी जायना. आनी 3 कारणां आयच्या दोनूय वाचपांतल्यान आमकां मेळटात. पयलें कारण, आमी कित्याक नवसरणी करूंक पावना? कित्याक आमचे मदें गर्व आसा.
गौरवाक लागून मगच्या भाव भयणांनो आमच्या मध्ये नवसरणी ना. बाल्ताजार हो राजा तो पळयता द रायटिंग्स ऑन द वॉल. एक आद बरयता तो पळयता आनी ताका ते समजना कितें घडलां ते. तो खावन जेवन पिवन सगळे मौजेन आपणाचे दीस सारतालो. तो सजमतालो आपूण देव म्हणून. तो सजमतालो आपण असलो आनीक राजा ना म्हूण. आपूण म्हजी राजवटकी सगल्याक वाडयतलो आनी चडयतलो अशें तो समजतालो. पूण जेन्ना तो हात वणटीचेर बरयता ते पळयता तेन्ना तो काचाबूल जाता. तो अजाप जाता, भिरांतीन भरता, आकांता. आनी थंयसर आमकां कितें मेळटा? तो पितोडेचे, भांगाराचे, लाकडाचे, फातरांचे देव तो पोसतालो. आनी हे बसतल्या कुड्ड्या देवांक सोडून दिवंक ताका प्रवादी दानियेल हुस्कायतलो. ताचे गर्व तोडून उडोवंक तो ताका सांगतलो. आनी ज्या वेळार तो आपणाचे गर्व तोडून उडयतलो तेन्ना घडये तो साल्वार जातलो. तो जरी तर आपणाच्या जिविताची नवसरणी करूंक तयार ना, गर्वाक लागून तो निसंटणांक पावतलो. बाबा भयणीनो, कितले आमचे मदली बाबा भयणां आमच्या गर्वाक लागून बिकॉज ऑफ आवर इगो वी लेट आवर सेल्फ डावन. आमी नवसरणी करूंक सोदिना. आज आमचे घराबे तुटतात, फुटतात. कितें कारण मगच्या भाव भयणांनो? 80% आमचे घराबे तुटूंक इगो जावन आसा. आमी कोणूच सॉरी म्हणूंक सोदिना. आमी सजमता हांव सांगता तें सारकें, हांव सांगता तेंच जावंक जाय. हांव जावन आसा एक देव आनी हांव देव म्हणटोच म्हाका जाय तशें, म्हाका आवडटा ते भशेन जावचें. हांवें कित्याक सॉरी म्हणची? म्हजी कांय चूक न्ही, चूक ताची, चूक तिची. आनी अशें मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितान नवसरणी येना. जो कोण पातकी म्हूण समजता आपूण तोच की आपणाच्या जिवितान नवसरणी हाडटलो. बागयोन फ्रांसीस शावेर गर्वान भरलेलो आसलो. तो पदवेदार जावंक सोदी. सगल्या समाजान आपणाक सगल्यांनी सलाम मारचो ही ताची आस, हीच ताची व्हडवीक जावन आसलेली. पारिसाची युनिवर्सिटीन तो शिकतालो तेन्ना आमी जाणाव बागयोन ही नासाची उतरां त्याच्या कानार सादली आनी ताचे काळीज कोर पयले. गर्वाचे काळीज तोडून मोडून उडयले. जो व्हडली पालस व्हडलो फामाद जावंक सोदतालो, व्हडलो जाणार जावंक सोदतालो, सगली पदवी आपणावंक सोदतालो, गर्वान भरलेलो, साल तो चाकोर जालो. इतलो चाकोर जालो की ताचे नवसरलेले जिवीत गावे पडलेल्यांक, ओळखो नासलेल्यांक, ल्हान सभाच्या मनशांक पर्यंत धुवंक आनी पुसूंक फाटी सरले नात. येदो व्हडलो गांव देश सोडून हे आमच्या गांवांत, हे आमचे मातृभुमीर तो पावलो. इतलो पयस देवाच्या मोगान ताका नवसरलेल्या काळजान ताका हाडलो. जेन्ना आमी गर्व तोडून उडयता तेन्ना आमी नवसरणी करूंक पावता. दुसरे काळान जे आमी पळयता आमच्या जिवितान नवसरणी येना. कित्याक मोगाच्या भाव भयणांनो आमकां देवाचो अनुभव ना, आमकां धर्माचो अनुभव आसा. आमकां धर्माचो अनुभव आसा, देवाचो अनुभव ना. ज्या मनशाक नवसरणी येतली जेन्ना ताच्या जिवितान देवाचो अनुभव आसतलो आनी देवाचो अनुभव जो मनीस घेता तो मोगाच्या भाव भयणांनो सगल्या सवे सगल्या मदें देवाचें हाजीरपण पळयता. कित्याक देवान आमकां सगल्याक आपणाच्या सारक्याचे आनी सुरबायेचे रुचल्यात म्हूण तो वळखता. ही की नवसरणी. जाका धर्माचो अनुभव आसा तो मोगाच्या भाव भयणांनो नवसरणीक केन्नाच वय म्हणचो ना. ताच्या जिवितान केन्नाच आमी नवसरणी पळोवचे ना. पूण जाका धर्माचो देवाचो अनुभव आसा तो की मोगाच्या भाव भयणांनो नवसरलेलो मनीस जातलो. बाल्ताजार हो राजा, ताका देवाचो अनुभव नासलेलो. सर्वेस्पोर ह्या वेळेक तो ओळखो नासलेलो आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणांनो तो पातकाचेर ताचे पोतिनी आनी उपपोतिनी बरोबर आपणाचें जिवीत तो सारतालो. कोसपायांचें जिवीत ताचें आसलेलें. आनी ह्याच खातीर मोगाच्या भाव भयणांनो पातकाची विकोटाय ताका नासलेली. नवसरणी खंयची आसतली?
मनोहर राय सरदेसाय हो आमचो सर्गेस्त आमचो हिंदू पोएट अशें म्हणटालो कवी. आमी अशें करीत आयल्याच. आमी फातरांच्या देवाक रोगतान न्हाणयता आनी रोगताच्या मनशांक फातरान धाडयता. आमी अशें करीत आयल्यात आमी रोगताच्या मनशांक फातरान धाडयता आनी फातरांच्या देवाक रोगतान न्हाणयता. जाका धर्माचो अनुभव आसा तो मनशाक फातरान धाडूंक रोगता व्हारूंक पयलो आनी तोच मनीस फातरांच्या देवाक कितलेच कोंबे, कितलीच रोगतां, कितलेंच भांगार, कितलेंच अर्पण दिवंक फाटीं सरचो ना. पूण जाका देवाचो अनुभव आसा, ताचे काळीज न्हवसरलेलें आसा, तो दर एका मनशाक मानान आनी मोगान लेखूंक पावतलो. आनी तिसरे सुवातेर मोगशा भाव पिडेनो, न्हवसरलेलो मनीस सदांच बाबार्थान थीर, कितलेय कोश्ट त्रास येवं. जाच्या जिवितान न्हवसरणी ना तो केन्नाच आपणाच्या बाबार्थाक गोवाय दिवंक पावचो ना. एक धाकटुलें वादळ मोड आयलें, तो त्या वादळ मोडवान गेलो, कोसळोन वेतलो. जेजू म्हणटा, तुमचे थिराये उदेशी तुमी सासणाचे जिवीत सांबाळटल्यान. जो मनीस न्हवसरलेलो मनीस, जाचे काळीज न्हवसरलेले आसा, तो आपणाच्या बाबार्थाक थीर, ही वील नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज फेथ. ही वील नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज फेथ. तो थीर रावतलो. पूण जाका काळीज न्हवसरलेले ना, जाच्या काळजाची बदलणी जाल्ली ना, तो मोगेच्या भाव भयणांनो भायल्यानूच चाली रितीनी दादोची जातलो. आमी कितें न्हू, भायल्यान फेर अँड लवली, भितरल्यान डार्क अँड अगली. भायल्यान चाकाचाक आमी, पूण भितरल्यान कितले कुचडेपण आसा. चडी तर आमचें काळीज ओपन केलें जाल्यार, उक्तें केलें जाल्यार कसलो वास येतलो देवाक हांव नको. कुसड्यापणाचो, विंगास, राग, क्रोध. पूण न्हवसरलेले काळीज शांत, बोगसण्याचें, समजिकायेचें काळीज, भावार्थान थीर रावतलें काळीज. पाग्योन फ्रांसीस शावेराचें काळीज न्हवसरलेलें काळीज जालें. ही वॉज कन्विन्स्ड ऑफ हीज फेथ. आनी थिरायेन तो इतलो घोट रावलो की तो मरूंक पर्यंत फाटीं सरलो ना. आपूण पयलीं भलायकी बरी नासतना पर्यंत आमी जाणा व्हडल्या गोंयांत तो हॉस्पिटलांनी वचून दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करतालो. आनी आपणाचो प्रवास करता आसतना तो कितलो भलायकेन अदीक आनी अदीक वीक जायत गेलो, उसोक जायत गेलो. पूण आपणाचो भावार्थ ताणें सोडलो ना. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ही भाग्योन फ्रांसिसाची फिरगोज, तुमची चिकलेची फिरगोज न्हवसरलेली जावंक गरज. गर्व सोडून ल्हानविकायेन खरो धर्म, देवाचो अनुभव घेवन धर्म फलादीक परी जिवंक आनी भावार्थान थिराय रावंक, भावार्थाचे थिरायेन रावून न्हवसरलेली मनशां जावंक आमकां जोण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान तीच कृपा आनी बोड मागुया. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळीं आमी उबी रावुया. सगळ्या भावार्थान, विस्वासान आमच्या दोयाड मोगाड बापा सुरशी आमची प्रार्थना आमी उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी गौमलीक बुन्यादपणांत जेजूचो मोग चाकून न्हवसरलेल्या जिविताची देख आनी गोवाय आपले परजेक जावन देवाचो आदार तांकां मागुया. आमी दिसपोटी देवाचें उतर वाचूंक, तयारी करून कुमसार जावंक, आत्मीक मार्गदर्शन घेवंक आनी ह्या वरवीं न्हवसरलेल्या जिविताची फळां अदीक करून बोगसणें घेतली आनी दितली जेजूची पातलावदारां जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया.
विश्वासान मागता बाबा आमच्या गोराब्यांनी मागणेक सुवात दिवंक दर दिसाक एक तोरी सांगाती जेवण जेवंक एकामेकाक वेळ दिवंक आनी समजिकायेन एकामेकाचे आयकून आनी ह्या वरवीं गोराब्यांत आमी बागिवनपणाची पावलां मारूंक देवाचो आदार मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमचे कुडीक भलायकी ना, मनाक शांती ना, भावना घायल जाल्यांत सोरीगोती दुखावल्यांत आत्मीक जिवितान करपा ना आनी समजून एकामेकाचेर विस्वास तुटला. असल्या पिडेंतली आमकां इलाज दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळेन आयकून घे. आय सोमी म्हणटा विश्वासी रावात ह्या उतराचेर बावात दवरून आमचे नाकेली होली क्रॉस समुदायाचेर दर गोराब्यान विस्वास बावातान ओकोण जावंक आमकां करपा फावो कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा आमकां दोळेन आयकून घे. सुर्गीच्या मोगाळ बापा ह्या आमचे भयणीन आनी तुजे धुवेन आमच्या सगल्यांच्या नांवान केलेली प्रार्थना दोयेन तूं आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुजे मोगान राख आनी सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. कारण घेऊया C24 पेज नंबर 38. C24 पेज नंबर 38. मोशा भयणी भावानो ह्या आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आमी मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयस शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाल बापा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपोट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काहर जावं रुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासो होवंक फावो ओ कायदो हुनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
Bagion Francis Xaviera tuझ्या भक्ताच्या मनान तुझे पवित्र बेको आयसो दीस तुवें फावो कोहेलोय ताचे पुण्य वंचिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा करस तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कोशेन कोस्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासाक करात Avarataso good por gotuya तुझ्या कुसारी पुनोची मोना बोली तो नाका सोडली somya संसाराच्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा की प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजरीत मुखार बोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चोपोती बागयोन सुसे बागयोन दमदता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मै मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेंत पडून दिवं नाका पूण वायट सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निभार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काढले आमची काकूर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काढले आमची काकूर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान एक रगत आमी शोक वेता ते आमचे जोडटे आनी खास खातीर सांग. तुजी काकलुतीन आमकां सगल्यांक भलायकी आनी ओखद दिवंक. ही देवाची शैली हो जावन आसा जेजू तो आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आपयता. हे जेजूक आमच्या काळजान घेवन नवी मनशां आमी जाता ती खरेंच सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटलीच. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Jesu म्हाका तुजो दासाय हरोण्यांतलो स्वाभिमाना देव जेजू तुज्या इस्रायलाचे गोडपावनो देव जेजू तुज्या इस्रायलाचे गोडपावनो तुजे म्हाका जिवीत नाको जेजू आनी मोगीत तुजे म्हाका जिवीत नाको जेजू आनी मोगीत प्रार्थूया सर्वपदवीदार देवा आमच्या दयाल बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान बोल्ल्या तुजे मोगाची वेंगेतली आनी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली वेगळी सोडूंक कधीच आमकां निर्मू नाका हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं मातशें बसूया बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक आमी फादर दानियल पेरेरान आमकां देवाच्या उतराचेर बरी समजुणी आनी त्या देवाच्या उतराची मोड्य आमच्या जिविताक लागू जाता ते भाशेन आमकां उदीक आनी उदीक उजवाडान हाडल्यान कितें भाशेन हें देवाचें उतर आमच्या जिवितान जियेवंक आमी वावरुया पाद्विगाराच्या नांवान म्हज्या नांवान सगल्या आमच्या फिरगोस गवडीच्या नांवान फादर तुका आमी कितें भाशेन देव बरें करूं म्हणटा हांव पाद्विगार तो फातोर्डा फिरगोजीचो जायतो वावर थंय आसता कितें वेळ काडून आमचे मदें आयलो देवाचें उतर आमकां ताणें प्रवचनान उदीक रुचीन तें जिवोवंक आमकां ताणें आज उर्बा दिली देखून काळजांतान तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता मीस जाल्या उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा कोणाक कुशीत आनी कॅन्टिनान कितेंय विक्रेक घेवचें म्हणून आमी मागता तशेंच दोतोनीच्या भुरग्यांनी रोजरी केल्ल्यो आसात त्यो तुमी घेवच्यो तुमकां बऱ्यो लागता जाल्यार आनी तांकां कितेंय ना कितेंय दिवचें म्हणून आमी मागता उबी रावया शेवटचे आशिर्वाद सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
विनोती कोर भाग्योत्सव प्राशी शबेरा प्रार्थूया बापा उदेतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवं भाग्योत फ्रांसिसाक तूं वेंदाणूय आनी तांचे वरी देसा देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबीत भितर घेतले ह्याच आमच्या मोबायल सोडवणाऱ्याची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणे आमची काळजां आसूं आनी ताचेर बावाड दवरत तेज्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं देवाचो आदार आसूं सदां काळ आमची ताय गायन घेऊया U20 पेज नंबर 240 U20